2 महिने पॅरा शिक्षकांचो आडावन दवरिल्लो पगार दिवचो अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पळजीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक केल्या। मुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री आसून लेगीत शिक्षकांचे असो हाल कित्याक करता तेच कळना असो प्रश्न शंकर पळजीन उपरासला। काम करून लेगीत पगार मेळना जाल्यार संसार कसो चलोवचो अशें शंकर पळजीचें म्हणणें आसा। परत एकदा बाबडी ती पॅरा टिचर्स आहात ती रडोंक लागली। 2 महिने पेमेंट ना खंय तांकां। आतां 2 महिने पेमेंट ना म्हणटकूच म्हाका एकूच सीएमाक प्रश्न विचारीचो दिसता, तूं आतां एड्युकेशन मिनिस्टर, रागार जावं नाका विचारता म्हणून कितें रे, कित्याक सांग, हे कॉमन इश्यूज, गरीब मरे हातीन पयशे ना न्हू, कितें जाल्यार पिसो जाता सारको, कितें गरीबूच न्हू श्रीमंत सुद्दां, कळ्ळें तुका, हातीन पयशे जाय मरे, जगतलो जाल्यार पयशे जाय, फॅमिलीक पोसपाक पयशे जाय। घरान कशें आसता जाणा मरे, हांव आतां एक व्हडलो चेडो, हांव जर घरान कांय पयशे बीन दिना न्हू जाल्यार मरे आवय भयण बीन दुसऱ्याच नजरेन पळयतात सारकें, फाटल्यान उलोवंक स्टार्ट करता, मेलो घरान येता, जेयता, खाता आनी पयशे दिना। म्हणटकूच आयज जेन्ना काम करून पगार मेळना सपोज, जाल्यार कितें करपाचें म्हाका सांग। आतां स्कूल स्टार्ट जालें, भुरग्यांची युनिफॉर्म, बुकां, बॅग्स, शूज, बाकीचे आयटम्स आहा, हांकां परचेज खंय करपाचे पयशे ना जाल्यार घर संवसार कसो चलोवपाचो। म्हाजी तुजे कडेन एक हंबल रिक्वेस्ट, हे पॅरा टिचरींक सोदूं नाका, कितें षडयंत्र चल्लां म्हाका खबर ना, पूण जे टीचर्स आहा तेंच्या कडेन असले बुरशे राजकारण जावपाक जायना, भुरग्यांक शिक्षा दितात ती कितें। म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट, हे पॅरा टिचरींक 2 महिन्याचो पेमेंट दी तेंचो, जेणे करून ते आयटम, बूक, बाकीचे सगळे आयटम आहा ते घेवंक शकता कितें रे, आनी आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक शकता आनी घरांतलो परपंच चलोवंक शकता। सो प्लीज म्हाजी हंबल पांयां पडटा, हांव पांयां पडटा तुज्या, खरें सांगता शंकर पळजी, पांयां पडटा तुज्या, तांकां पगार दी तेंचो, कित्याक सांग ती रडटात बाबडी सारकी। आनी मरे टिचरींचो बीन केन्ना श्राप घेवंक जायना, श्राप लागता खंय तेंचो, कळ्ळें तुका। आमी पळयलां आतां फाटीं लोकांनी ते मोपा जंगला खातीर कोणाक श्राप सोडलेले न्हू, कशे हाल जाले तेंचे, ते कितें रे, बरें न्हू। आनी फादर बिस्माकाक बीन कोणी मारला न्हू, तेंचेय कशे हाल जाले ते आमी पळयला। श्राप घेवं नाका लोकांचो, बरो न्हू श्राप घेवप बीन म्हटलें, ओके। पांयां पडटा, तेंचे मातशे पगार दी तेंचो तांकां, जेणे करून ते आपलें घर चलोवंक शकता, भुरग्यांचें शिक्षण बरे भशेन हें करून रडो नाका रे। 4 तारखेक आतां स्कूल स्टार्ट आनी भुरग्यांक बीन कांय दिवंक मेळना बीन जाल्यार ती भुरग्यां फुड्यान रडची ना, ती बेडरुमान वचून रडटली बाबडी, इतली आमी भुरग्यांक जल्माक घातले आनी तांकां पोसूंक शकना म्हणून। पांयां पडटा, म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट, पगार दी तेंचो, देव बरें करूं। म्हाका आशा आहा तूं आयकतलो म्हणून, म्हाजें तुजें कांय वायटपण ना, कळ्ळें तुका। म्हाजें म्हणणें कितें, तुमी त्या खुर्चेचेर बसल्यात न्हू, बरे भशेन गोंय राखा, बरे भशेन गोंय चलया, कोणाक त्रास करूं नाका, इतलीच म्हाजी तुमचे रिक्वेस्ट। करप्शन करूं नाका, पयशे घेवं नाका, कितें, ही म्हाजी रिक्वेस्ट आनी काय ना। तुमी जर बरें करशे जाल्यार आमी सदांच बरें उलयतले, पूण म्हाजी ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर, कित्याक परवां स्कुलां स्टार्ट जाता आनी तेंचे कडेन पयशे ना खंय।